या सगळ्या क्षेत्रांत धर्मभूषण पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचे बरे असे योगदान आसा, मार्गदर्शन सतत चालू असता आणि ह्याच अनुषंगान आता आम्ही पळयला की आमचे कार्यक्रम जे आसा ते संपूर्ण भारतभर गोंयभर जाता आणि हे कार्यक्रम इतक्याच कारणाला लागून जाता की सगळ्यां पयलीं सगळ्यांक सच्चिदानंद। आज आम्ही सगळे जाणांची येता त्या आयतारा म्हणजे 9 तारखेर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हणजे समुद्र मंथन हे परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज जे आमचे पद्मश्री आणि धर्मभूषण स्वामी महाराज आसा तांचे पावित्र सानिध्यान हो सगळो कार्यक्रम जातलो। स्पिरिच्युअल टुरिझम करपा खातीर गोंय हे फुडें सरलां आणि त्या खातीर म्हाका दिसता स्वामीजींचो हे मोठे संकल्प जो आसा, एक मिशन जे स्वामीजीन जे आज फुडें व्हेला म्हणजे गोंय हे स्पिरिच्युअली आमी स्ट्रॉंग आसपाक जाय। आज गोंयची ओळख भारतभरान एक वेगळी ओळख जाला म्हणजे सन, सेंट आणि सी हे तीनच गोष्टी खातीर आमी गोंयकार वळखले वता। पूण आमची एडी मोठी परंपरा आसा, आमची देवळाची एडी मोठी संस्कृती आसा, आमची एडी मोठी जात्रा आसा, हे सगळं केन्नाच प्रमोट जावना। आमी फक्त सन, सेंट आणि सी हाच्या भितरूच आमी अडकून उरलेले आसा आणि ती सगळी भ्रम जाल्यार ती सगळी इमेज आमची देशभर जाल्यार देशा भायर जाल्या ती चेंज करून म्हणजे आमची खरी ओळख कितें आसा, आमची खरी ओळख आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतात। आणि त्या खातीर परमपूज्य स्वामीजी 9 तारखेर मुरगांव तालुका भितर बायणा बिचार समुद्र मंथन ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत एक मोठो म्हणजे एक 10,000 लोकांचो एक समूह तांकां ते आशीर्वचन करतले। मोठे मोठे संत महाराज तांचे बरोबर ह्या पवित्र अशे समुद्र मंथन ह्या कार्यक्रमाक आसतले आणि त्या खातीर आज पूर्व तयारी म्हणून आम्ही सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांक घेऊन जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा तांकां घेऊन आज बशिल्ले आसा आणि हांव परत एकदा परमपूज्य स्वामीजीचे खरोखरच मनाकाळजांतल्यान आभार मानता की आमची इन्व्हिटेशन तांणी एक्सेप्ट केलें आणि खंय तरी आमची मुरगांवची तालुका एक पावित्र आनी करपा खातीर म्हाका दिसता तांचो जो मोठो एक उपक्रम आसा जो हांगाच न्ही जाल्यार देशभरान आणि देशा भायर बसून चालू आसा आणि तातूंत आमी सगळे मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी सहभाग जावचे। मुरगांव तालुका खातीर ही एक व्हडली गजाल आसा म्हणजे हाजे पयलीं स्वामीजी 1-2दा आयिल्ले आसा म्हणजे येदो मोठो कार्यक्रम जाल्यार येदो मोठो विचार कार्यक्रम म्हाका दिसता केन्नाच घडून नासतलो तो आज मुरगांव तालुक्यान जावपा वता आणि त्या कार्यक्रमाची रचना मागीर आमचे ऍडव्होकेट रघुवीर शिरोडकर जाल्यार सचिन गांवकर बाब हे सांगतले। पूण हांव सगळ्या मुरगांवच्या लोकांकडे आव्हान करता की येता त्या 9 तारखेर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन आपली बायल भुरगीं सगळी रिलेटिव्ह तांकां घेवन त्या बिचार येवन समुद्राची आरती कशी जाता म्हणजे आमी आनी काशी वचपाची गरज ना, ही आरती कशी जाता आणि इतल्या पावित्र संत महाराज हांच्या पांय लागतात आमच्या धर्तीक आणि येदे मोठ्या हातून ती आरती जातली हे सगळ्यांनी पळोवपाची गरज आसा। आपल्या माणकुल्या भुरग्यांक दाखोवपाची गरज आसा की आमची परंपरा कितें आसा, आमची संस्कृताय कितें आसा आणि हे सगळे करता आसतना परमपूज्य स्वामीजी आणि सगळे संत समाजाचे लोक गुरुबंधू हे सगळे मोठ्या संख्येन आसतले आणि तो आमी सक्सेस करून आमी एक मेसेज आमी जगभरान पावोवपाक जाय की एक मुरगांव तालुका नाजाल्यार गोंय पासून नॉट ओनली सन, सेंट एंड सी गोंय हे स्पिरिच्युअली पासून तितलें स्ट्रॉंग आसा। पावल मारून जर या गोयच्या आयडेंटिटीक जे एक वेगळें वळण येवपाक लागला म्हणजे ती गोवा जी आसा ती फक्त एक मजा करपाचें क्षेत्र अशें म्हणून जे प्रेजेंट केल्लें वयता ते न जाता गोवा ही आध्यात्मीक भूमी आसा आणि ह्या गोंयान देव देवतांचे कल्चर जे आमी आज पर्यंत प्रिजर्व केल्ले आसा ते मुळान रचला आणि गोंयकारांच्या रक्तान तें आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर हो प्रोग्राम आमी ह्या गोंयान ह्या फावटी दुसऱ्या फावटी लास्ट इयर जसो जाल्लो तसो ह्या फावटी आमी आयोजीत केल्लो आसा। सो तमाम संत अख्ख्या भारतभरांतल्यान हांगा येतले, भारतभरी न्ही USA सुद्दां हांगा संत येतात जे धर्मीक कार्य आपले जगा खातीर सनातन धर्म कसो मोठो हे काम अख्खे जगभर पावयता आणि हिंदू धर्मान किंवा सनातन धर्मान आज पर्यंत जर लोकांक कितें जर केला जाल्यार मनीस म्हणून कशें जगप हे लोकांक दिल्लें आसा आणि वसुदैव कुटुंबकम हो कॉन्सेप्ट जो हो फुडें भारत लोकांक एकटेन दवरूंक शकता हे जर एक सिद्धांत जर पळयले आमी आतां पर्यंतचे जाल्यार दिसता अध्यात्म जें आसा हे सगळे लोकांक एक कडेन धरपाक शकता आणि मोठें करपाक शकता।
शांती जर ह्या देशान जर येतली किंवा जगार येतली जाल्यार आमी जर आध्यात्मीक सगळे जर बनले, आमी आमच्या भितर जर अध्यात्म रुजयले जाल्यार जगान शांती येवंक शकता. कारण सगळ्या मनशांक एका समान ट्रीट करप ह्या हिंदू धर्माचो एक विशेष हे आसा, कोर आसा. सो तो कोर आमी कशे रुजयतले आनी वास्को शहरान प्रोग्रामाच्या निमतान आमी जगार कशे दाखयतले, डिस्प्ले करतले, हो एक मोठो मुद्दो आसा. आनी हांव सगळ्या वास्को शहराच्या लोकां खातीर किंवा गोंयभराचे जे लोक ह्या कार्यक्रमाक येवपाक सामकी आतुरतेन वाट पळयता तांचे खातीर लागीं मागता हांव मोठ्या मनान आमी वास्कोकार सगळे तुमकां वेलकम करपाक रावल्यात. तुमी त्या दिसाची कांय विचार न करता तुमी येवचो आनी ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो, इतलें तुमचे कडेन हांव मागता. आनी सगळ्यांक जय सच्चिदानंद. आयज खूब उमेद जाता की आमच्या दाजी सरान वास्को भागातले सगळे जे त्यांचे बूथ मंडळ जे आसा, बूथ लिडर जे आसा, वार्ड लिडर जे आसा, त्यांचे खास लिडर जे ह्या भागातले आसा त्या सगळ्यांक घेऊन आयज बैठक दवरली. बैठक हाच्या खातीर दवरली की येणाऱ्या 9 मार्चाक एक गोंयान भव्य आणि दिव्य असो उत्सव महोत्सव जो मुरगांव बायणा बिचार जावपाचो आसा आणि ताची पूर्व तयारी म्हणून आयज एक म्हत्वाची दाजी सराच्या सगळ्या काउन्सिलर म्हणा, दाजी सरांचे सगळे बूथ लिडर, वार्ड लिडर सगळ्यांनी घेऊन आयज म्हत्वाची बैठक जाली. आणि त्या बैठकीत असो एक आवाखो तयार झाला की येस, जसे दाजी सरान म्हटले, हो आपलो कार्यक्रम, हो जो उत्सव असा, हो जो महोत्सव असा तो माझो महोत्सव असा. आणि त्याच पद्धतीन हांगासरल्या जमिल्ल्या सगळ्या जनसमुदायान, सगळ्या लिडरांनी, सगळ्या काउन्सिलरांनी, सगळ्या बूथ लिडरांनी सांगला की आम्ही प्रत्येक जण घरातले भायर सरतले, आम्ही प्रत्येक जण आपापल्या वाड्याचेर, आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा त्यातून सगळे जण भायर सरून ना म्हटल्यार तरी जवळपास 4 ते 5 हजार लोक जे आसा ते फक्त आणि फक्त वास्को भागातले भायर सरतले. हाच्या खातीर खरे अभिनंदन आणि खरे म्हाका तोखणाय करप करीशी दिसता आमच्या दाजी सरांनी. कारण दाजी सर हे नेते आसा, देव, देश आणि धर्माचे नेते आसा आणि म्हणून धर्म कार्याक ते फुडें सरल्या. म्हत्वाचो मुद्दो हो आसा की 9 मार्च उत्सव जो जातलो हो बायणा बिचार समुद्राचेर जातलो. आणि नेमकी समुद्राचेर जावपाची तरी कितें आसा, कारण सगळ्यांक आमकां खबर आसा की गोंयान समुद्र म्हणजे कशा पद्दतीन तेंची प्रचार आणि प्रसार जाता, तो जो प्रचार प्रसार आमकां बदलपाचो आसा. परमपूज्य स्वामी महाराजाचे दृष्टिकोन जो आसा, एक ध्येय जो आसा की गोंयचे समुद्र कायापालट करपाचे, गोंयच्या समुद्राची क्रांती करपाची, गोंयच्या समुद्रांचो जो विषय आसा, गोंयच्या समुद्राचो जो दृष्टिकोन जो आसा तो देश विदेशान जगभर पसरचो. आणि हाच्या खातीर स्वामीजींचो अट्टहास आसा. तर 9 तारखेक 9 मार्चाक कार्यक्रम जो सुरवात जातलो तो 4 सांजचे 4 वरांपासून सुरवात जातली. सांजच्या 4 वरांचेर भव्य आणि दिव्य अशें स्वागत जे आसा, एकदम सगळे हांगासरले वास्कोकारांचे नेते म्हणा, वास्कोकार सगळे काउन्सिलर म्हणा, वास्कोकार बूथ लिडर म्हणा आणि खुद्द दाजी सर हांचे सगळे समुदाय वास्को दामोदर देवस्थाना कडेन सगळ्या संतांचे, सगळे आंतरराष्ट्रीय जे लिडर्स येवपाचे आसा, डेलिगेट्स येवपाचे आसा तांचे स्वागत करतले. आणि दामबाबाचे दर्शन घेवन थंयसरल्यान भव्य अशी मिरवणूक, भव्य अशी रॅली जी आसा ती जातली. आणि समुद्राचेर खास करून एक भव्य आणि दिव्य अशी महिलांची कलश यात्रा जातली. केन्नाच अशी कलश यात्रा पळोवंक ना असो एक दृश्य जो आसा, दृष्टी जी आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. त्यानंतर समुद्र पूजन जातले. मुळात समुद्र हे समुद्र नारायण म्हणटा, आमी तपोवन म्हणटा आणि अशा या समुद्र नारायणाची पूजा जातली. समुद्र नारायणाची पूजा जाल्या उपरांत एक जसे संत जे आसा सगळे संत आणि त्या बरोबर जमिल्ले सगळे लोक हे सूर्यनारायणाक अर्घ्य अर्पण करतले. त्याचबरोबर फुडें वचून हांगासर जो बिचाचेर जो कार्यक्रम जो आसा तुमी आमी केन्नाच पळोवंक नासलेले की बीच हे योगा करपाचें स्थान आसा. बीच हे स्वताक कितें म्हणटा ती धष्ट आनी पुष्ट दवरपाचें स्थान आसा. आनी ताका लागून बिचाचेर एक योगाचो असो कन्सेप्ट सगळ्यां जगा समोर
दवरतले। त्याच बरोबर हांगासर एक महाआरती जातली आणि महाआरती जी आसा ते सगळे संत, स्टेजी वयले सगळे गेस्ट आणि सगळे लोक जे आसात ते ह्या समुद्र नारायणाचे मोठ्या प्रमाणात भव्य आणि दिव्य स्वरूपात महाआरती जातली। मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन ह्यो महाआरतीचो कन्सेप्ट, ह्यो समुद्र पुजनाचो कन्सेप्ट, ह्यो अर्घ्य दानाचो कन्सेप्ट, समुद्रार जी आमची सगळी महिला जी आसा, एक म्हाका मुद्दामून सांगचें दिसता की गोंयान किंवा भारतांत म्हाका दिसता एकमेव तपोभूमी आणि ते सुद्धा परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादान वेद विदुषी म्हणजे महिला सुद्धा पौरोहित्य करपाक शकता, महिला सुद्धा आध्यात्मिक कार्य करपाक शकता हे पुऱ्या जगाक जे दाखवून दिला ते परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादान जाला। आणि त्याच निमतान त्याच अनुषंगान समुद्राचेर मोठ्या प्रमाणात एक महायज्ञ जातलो। हे वास्कोकारांचे भले जावचे, वास्कोकारांचेच नव्हे तर सगळ्या गोंयकारांच्या, भारतातल्या सगळ्या लोकांचे टुरिझमाच्या क्षेत्रात, धंद्याच्या क्षेत्रात, सगळ्या संसाराच्या क्षेत्रात किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीन सगळ्यांचे कल्याण जावचे ह्या निमतान एक बऱ्या पद्धतीन थंय महायज्ञ जातलो आणि तो सुद्धा आमची महिला यज्ञ करतली। असो महाआरतीचो कन्सेप्ट, महायज्ञाचो कन्सेप्ट, समुद्र पूजन, समुद्र अर्घ्य अर्पण असे वेगवेगळे कन्सेप्ट जे आसा ते आमकां समुद्राचेर पळोवपाक मेळटले। आणि खासा करून परमपूज्य सद्गुरू माऊलींचे विचार जे आसात जसे दाजी सरान सांगला की एकदा तरी जीवनात एकदा तरी परमपूज्य सद्गुरू माऊलींचे दर्शन घ्या। फक्त दर्शनच नाही तर स्वामी महाराज जे शब्द सांगपाक सोदता, जे विचार प्रत्येकाक सांगपाक सोदता, कारण ज्यांची दृष्टी, जांची नजर, जांचो आवाको जो आसा तो खूप मोठो आसा आणि खासा करून स्वताहून आयज स्वामीजी महाराज जे आसात ते बायणा बिचार येतात आणि ताका लागून आमी भायर पडपाक जाय, आमी जो अनुभव घेवपाक जाय आमच्या फुडग्या पिळगेक आमी सांगपाक शकता हय गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2025 हाजो आमी अनुभव घेतला आणि असो तो कार्यक्रम जालो। अशें प्रत्येकांच्या तना मनान ध्यानात रावपा सारको हो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल। जय सच्चिदानंद।